नव्या विजा निर्बंधाक लागून गोयच्या ल्हान आणि मध्यम उद्देगांक मोठे लुकसाण जातले। गोवा फोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान भंय उक्तायला। इंग्लंडात केल्ल्या 9 विजा प्रोसेसिंग सेंटरांची वचून विजाची प्रक्रिया पुराय करपाच्या सक्तीचेर विजय सरदेसाय उलयतालो। ह्या निर्णयाचो सरकारी येणावळीचेर वायट परिणाम जातलो अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आसा। नवी विजा रेस्ट्रिक्शनां जी हाडल्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सान की विजा प्रोसेसिंग सेंटरां जी इंग्लंडाक केल्या तेच प्रोसेसिंग सेंटरांनी वचून तांणी ब्रिटीश टुरिस्टांनी जे गोंयांत येवंक सोदता तांणी एप्लाय करूंक जाय असो जो नवो कायदो हाडला। हाचे खातीर गोंयांत स्मॉल आनी मिडियम हॉटेलियरांक दिसाक 7 ते 8 कॅन्सलेशनां फेस करची पडटात। हे एक इश्यू जाल्लो आहा। हो इश्यू म्हत्वाचो इतल्या खातीर कित्याक गोंयांत मिनिमम 40 ते 50 हजार टुरिस्ट एन्युअली ब्रिटीश टुरिस्ट येतात आणि ईच स्पेंड्स अराउंड 98,000. दिस इज द स्टॅटिस्टिक अवेलेबल इन द प्री पॅन्डेमिक पिरियड। हाचो अर्थ कितें जाता, ऑलमोस्ट एक 490 ते 500 कोटी टर्न ओवर जाता, ज्याचो GST 10%चेर 50 कोटी स्टेटाक एक्सचेकराक लॉस जाता ह्या विजा रिस्ट्रिक्शना खातीर। सो हांव टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे आनी चड करून मुख्यमंत्र्याक, कित्याक हो इश्यू व्हडलो, हे टुरिझम मिनिस्टरान जातलें काय कितें तो प्रश्न आहा। सो मे बी इट विल हॅव टू बी टेकन अप बाय द चीफ मिनिस्टर विथ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर। आनी प्रायम मिनिस्टराक ताणें सांगचें पडटलें, भीक मागची पडटली गोंयचे लोकां खातीर की बाबा हे विजा रेस्ट्रिक्शनां सोड म्हणून। टीट फॉर टॅट पॉलिसी ही ब्रिटिशरांक लॉस जायना, हे गोंयाक आनी गोंयकारांक आनी भारतीयांक लॉस चड जाता। आनी हे चड इतल्या खातीर कित्याक आज 35 ते 40% टुरिस्ट, फॉरेन टुरिस्ट रशियेच्यान येताले। आज रशिया युक्रेन वॉरा खातीर हे टुरिस्ट येवचे ना। हे टुरिस्ट येवचे ना म्हणटकर आतां इंग्लंडच्या टुरिस्टांक हो स्पेस भरपा खातीर हो एक चान्स आहा। आनी नॉर्मली अशें एक टुरिझम हातून चलता की रशियन येता थंय ब्रिटीश येनात। सो आतां जर रशियन गेले जाल्यार हे ब्रिटीश येवंक शकतले, पूण ब्रिटीश येवंक शकतले जाल्यार ही विजा रिस्ट्रिक्शनां कमी करपाक जाय। आनी हाचे खातीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, आमी जाल्यार सगळे एक जावन प्रधानमंत्र्या मेरेन या, पूण ही विजा रिस्ट्रिक्शन दिवन गोंयचे टुरिझम इंडस्ट्रीक हानी जावंक दिवची न्ही।